तर आमचे काउन्सिलर शमी सरकार मोशन केलं बिकॉज ऑफ इस्रो जे आमचे चंद्रयान-3 त्याचे आम्ही फाउंडेशन मोशन आम्ही केले शमी सरकारान. सेकंड थिंग भरपूरशे जे पॉईंट येयले तुमकां ऑलरेडी तितून सांगलेले आसा. तितून आमचो पॉईंट म्हणजे जे कॅटल्साचे केलेले कॅटल्साक खंय तरी आमी उखलपाचें काम केलें आनी आमी हेल्लेले पूण थोडे सोडले पासून थोडे गव्हर्मेंटान जे पेमेंट आमी दिवपा आसलेले ते आमी पेमेंट दिल्या खातीर 2 पेमेंट आसले तेंचे अरावंड 3 लाख काय 4 लाख अशें ते दिवपाचें म्हणून थरयलां. पूण आमी ते दिता आसतना आमी सांगलां जे कॅटल तेंच्यांनी घेतलेले ते परत सोडल्या ते तेंच्यांनी परत रिटर्न व्हरपाचे आनी आमी आमच्या हितूनच कोण तरी फोन मारता आनी परत ते सोडटा म्हणजे खंय तरी तेंच्यांनी ते सोडपाचें ना म्हणून ते आमी ठरयलेले आसा. मागीर म्युन्सिपल बिल्डिंगेचे आतां ऑलरेडी काम सगळें जाल्लेलें आसा फायनान्शियल पूण थोडे आमचे प्रॉब्लम आसलो कितें थोडे गोश्टी जावंक ना म्युन्सिपालिटीन ते आमी एक्स्ट्रा आमी ते सांगले जशें कितें आतां मिटींग आमची रविंद्र भवन जाता आमचो हॉल रेडी आसा पूण आमचो सावंड ते उलयता ते कांय कळना म्हणून आमकां मिटींग हांगा घेवंक पडटा म्हणून त्या खातीर ते सावंडा खातीर ते सर्टन चेंजीस आसा. मागीर भायले पोर्शन जे नासलेले हितून नासलेले ते म्हटल्यार फुटपाथ करपाची गार्डनिंग करपाची ते आमी एक्स्ट्रा काम दिलें पूण ते कामा खातीर आमकां एक्स्ट्रा पयशे दिवपाचे पडटा म्हणटा आमी 15 फायनान्सासून खंयचो आमचो हें आसा तो एमावंट तांकां दिवचो आनी ते बाकीचें काम बेगीन करचें आनी बेगीन बिल्डींग रिनोवेशन जावन बेगीन इनॉग्रेशन जावचें म्हणून ते आमी हें केलेलें. रेजोल्युशन घेवन आमच्या मिटिंगेक आमी हें केलेलें दिवपाचें म्हणून ते कित्याक ऑलरेडी 2 वर्सां जावन गेलेली आहा बिल्डींग रेडी जाल्लेली आहा. हँड कार्ड्साचे तुमी एक्सटेन्शन कितें घेतले? हँड कार्ड्साचे जे हँड कार्ड्स आसलेले आनी ते कोणी एक्सटेन्शन वाडयल्या तांकां फायन दिवचे म्हटल्यार आनी फायन दिवन कितके पयलीं आसले तितलेच तेंचे कट करून तांकां ते दिवचे हें आमी डिसायड केलेलें. एचपीसीएलाचो विशय एचपीसीएलाचो म्हणजे आयओसीचो येयलेलो आयओसीचो विशय म्हणजे आमी एचपीसीएलाचे आमचो जो प्रॉब्लम आसलो तो ऑलरेडी सॉर्ट आउट जावपाक पावलेलो आहा पूण आयओसीनूय आपणाचें हें धाडलेलें आहा आमच्या खंय तरी तेंचे आमकां ते पयलीं दिवपाचे आहा पूण सेम तुमी ते आनी एचपीसीएलाचो सेम हें धरून ते काबार करून म्हणून सांगला ते डिसायड केला आनी ते फुडल्या म्हयन्या भितर मागीर ते नेक्स्ट मिटिंगेक तेचे आमी सुटका येतली पण तेंच्यांनी आयओसीन एक सांगला आमकां एक गव्हर्मेंट रेट दिवचो म्हणून PWD रेट पूण आमकां खबर ना का PWD रेट बिल्डिंगेक दिता काय ओपन स्पेसाक दितात ते आमी सांगला मिटिंगेक आमी वील फायंड आउट फ्रॉम द PWD की ते ओपन स्पेसाक ते रेट लायता काय ना ते आमी डिसिजन घेतले. चेअरपर्सनान तेणी मेजर पॉयंट्स हाडलेले आसा. आयज आमच्या GSUDAच्या अंडर जी म्युन्सिपल बिल्डींग रेडी जाता ती ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा आनी खंयसर तरी आमकां जे म्युन्सिपल बिल्डिंगेक जे ऑफिसान कितें कितें इक्विपमेंट जाय पळय ते पयलींचे हितून प्लानान नासलेले सो आतां एडिशनल काम जाल्लेलें आसा आनी तें एडिशनल काम जवळ जवळ 4 ते 5 कोटीचें जाल्लेलें आसा म्हणजे ते आमकां एकदम बरी रिनोवेट करतलो जाल्यार बिल्डींग आनी ते ऑलमोस्ट आमकां आमचे कडेन सद्या फायनान्स ना जो आमकां 15 फायनान्स पयसो येयलेलो आहा तो आमी युटिलायज करपा लागून थरयलेलो आसा पूण तें काम आमकां कंप्लीट जावपाक जाय. म्युन्सिपल बिल्डिंगेचेच न्हू जाल्यार म्युन्सिपल स्कुलाचें मेजर काम आसा. म्युन्सिपल स्कुलाचें जें काम आसा पळय तें बेश्टें आमी रिनोवेट करून फक्त बिल्डींग स्ट्रक्चर रेडी केलेलें आसा पूण ताका भितर फर्निचर कांय ना. आयच्या डेटीक ते म्युन्सिपल भुरगे ती गरीब भुरगीं येता थंयसर बसपाक तांकां चेअर्स ना बेंचीस ना सो तो आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें आहा की तितलें एक्स्ट्रा एडिशनल काम करपाचें आहा पळय ते कॉन्ट्रॅक्टरसून काम करपाचें आनी आमचे 15 फायनान्साचे फंड आसा पळय ते आमी तितून युटिलायज करपाचें आहा. दुसरो स्कुलाचे ते जे तुमी सांगतात ते इट वॉज देर इन द प्रिवियस पण आतां मेरेन कितले पयशे दिल्ले आसा आनी कितले एडिशनल लागतात? तो प्रोजेक्ट अंडर GSUDAचो आहा तो प्रोजेक्ट म्युन्सिपालिटीचो अंडर ना. म्युन्सिपालिटीक आमकां फंड येयलेले तो आमी प्रोजेक्ट जो फंड आहा पळय तो GSUDAच्या अंडर GSUDAचो टेंडर केल्लेलो आसा जवळ जवळ ते 9 कोटीचो प्रोजेक्ट तो 9 कोटी प्रोजेक्ट तेन्नाच देन आनी तो त्या टायमाचेर 3 फावटी टेंडर जाल्लो आसा. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार तो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय ताका सुद्दां प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट न्हू तो आनी तो म्हाका दिसता 3 फावटी रिटेंडर करून तो आतां 4थे फावट आहा पळय तो ताका मेळ्ळो आसा त्या कारणान म्हाका दिसता ते पयशे फायनान्शियल सुद्दां आमकां कमी पडटा ताका सो आमी ते जज केला आमचे ऑनरेबल MLA वास्कोचो तेंचो इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा आनी ते पयलें आमी रिक्वायरमेंट्स एक्स्ट्रा कितें कितें जाय पळय ते आनी जेन्ना बिल्डींग आमी बरी बांदता तेन्ना आमचे जे ऑफिसर्स बसता जे स्टाफ बसता ते क्लार्क बसता पळय तांकां सुद्दां बरें बसपाक लागून तांकां कॅबिनेट टायप करपाक जाय गरज आसा काळाची गरज आसा तेची हायटेक म्युन्सिपालिटी जावपाक जाय. जो आतां कावन्सिलाक पॉयंट हाडला पळय तो हाडपाकूच जायनासलेलो जो तो पॉयंट आहा पळय तो म्युन्सिपालिटीक फूल पावर्स आसा
की ते कोण इलिगल हँडकार्ड ते स्ट्रक्चर वाडयपा तेचेर तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय. तेंच्यांनी तेका आनी रेजिडेंट घेवपाक गरज ना. जाल्यार फाल्यां सकाळीं कितें जातलें, तांकां काम करपाक दितलें आनी आमी रेजल्युशन घेतलें आनी मागीर काय करतले ते परस तांकां फूल पावर्स आसा. आमचे म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर आसा, आमचे म्युनिसिपल इंजिनियर्स आसा, आमचे म्युनिसिपल जेईज आसा. हेंच्यांनी सगळ्यांनी वचून तेचो इमिजिएट एक्शन घेवपाचो गरज आसा. आतां कितें आसा, कावन्सिलराक कावंट हाडपाक कारण ते अशें म्हणटात हे जे एक्सटेंशन कावन्सिलर केल्लेलें आहा पळय ते खूब पयलीं केल्लेलें आहा. सो पयलीं केल्ले कारणान ताका आतां सडनली आमी एक्शन घेवपाक जायना. सो आमी एक रेजल्युशन घेतलेलें आहा की जेंचे कोणी वाडलेले आहा पळय ते स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें, तांकां फायन दिवपाचें आनी आहा थंय तांकां रिस्ट्रेन करून पयलींची तितले एरिया आहा पळय तितली तांकां दिवपाचें हें ठरयलेलें आसा.